गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बऱ्या वायट गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणो हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यात रामाक बरीच दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला। रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू वेळीप जेवपा खातीर करंजाळे एका हॉटेलांत गेल्ले। जेवन बीन हॉटेलांतल्यान ते भायर सरिल्ले। इतल्यान 5 ते 6 जाण आयले। तांणी रामाच्या खानार हात घालो आनी रामाक कितें कळना फुडें ह्या 6 जाणांनी रामाक बडयलो। तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय काय म्हणून विचारीत 5 ते 6 जाणांनी रामाचेर हल्लो केलो। तुम्ही तिंगा कशे पावले? करंजाळे जेवपाक गेल्ले भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले। सो जेवन एकदाच अटॅक जालो। म्हणजे तो मुखार चलतालो, हांव फाटल्यान चलतालो आनी सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते प्लॅन करून फॉलो करून येयले आसतले। तेजेर खांदार हात घातलो आनी मुठी मारपाक लागले। सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना तेजे म्हाका सुरू घातलेली तूं मारता म्हणपाक। तेका ते परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून तेका मारलो। कितें उलयताले ते? कितें सांगताले? म्हाका तो खुद्द जाग्यार हांव पयस उरलो न्हू। तो सांगतालो तेका गोंय राखपाक जाय, तूं राखणदार गोंयचो तूं विचारी करून तेका मारले। म्हाका लक्षांत तेका तोंडाक शेण लावन गेलो। पूण हे सगळे गोंयकार आले, कोंकणी कोंकणी उलयलो, स्टोरी घेवन येयलो। पण थोडे लोकल पीस आता गन बीन घेऊन येले म्हणजे तुवें पळयला हांव फाटल्यान गेलो आनी म्हाका अडवतलो तुवें। हांव फुडें वचपाक मेळना ना, तरी आतां हांव हाडोवपाक गेलो जाला। आनी हो पयली फावट न्हू, हो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला। 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आनी हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार। कितें कळ्ळें हांकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्या ते। आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक, आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक। तुमी कितलेय मारपाक तयार आहा ते हे आमचे कडेन, आमी मार खावपाक तयार आसा। लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी त्या भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेजेर अटॅक केल्लो अहेच सोडले तांकां। सो म्हाज्या आमकां पुलिसां कडल्यान अपेक्षा ना। ह्या नादी बांबोळेच्या खुर्सा कडेन रामाचेर हल्लो जाल्लो। त्या वेळार जाणें हल्लो केल्लो तातूंतलो एकलो ह्या वेळार लेगीत आशिल्लो अशें रामा सांगता। आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजाळे अटॅक जाला, हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता। आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या। दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना, पण भर दिसा दोवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला। आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें, ना जाल्यार पणजे असो दिवसा देवळ्या अटॅक करपाचो कापासाद सोंपेपणी कोण करचो ना। जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय, पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर, प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता, अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता। इट्स अ व्हेरी ब्रुटल अँड कावर्डली एक्ट म्हणटा। कारण कावर्डली कशा खातीर म्हणटा की 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एकट्याक एक्टिविस्टाक मारता ताका कावर्डली एक्ट म्हणटा। इट इज ब्रुटल। आय थिंक आमी वर्सभर जालें सांगता मिर्जापूर जाला म्हणून गोंय मिर्जापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिकपा बसलो। चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, who is also the home minister, has completely failed. I think it is time he hands over this home ministry to the व्हड करपा हरशीं मागत आसा की आपल्याक आनी कितें दी म्हणून। दुसरे मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक कितें म्हणून, हांचे कडेन जायना तें, तांकां तरी दिया एटलिस्ट कितें जाता जाल्यार पळया। पूण द वे द पुलीस मशिनरी फियर आज गुंडा जे आसा, आज जे एक्टिविस्टाचेर जो अटॅक करता ते गुंडा आसा, ते गुंडा आज पुलिसांक भिना। आनी म्हाका दिसता आज आमी ताजो जो हे जाला अटॅक जाला तो आज पळयलो। इट इज व्हेरी सॅड, अनफॉर्च्युनेट। गोवा हॅज बिकम प्लेस फॉर गन्स, स्वर्ड्स एंड नायव्स। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो जायत्या समाज वावुरप्यांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी खर निशेध केला। गोंयच्या ज्वलंत विशयाचेर आवाज काडपी समाज वावुरप्यांचो जीव ह्या हल्ल्याक लागून सुरक्षीत ना। आयज समाज वावुरप्यांचेर हल्लो जाला तेन्ना सामान्य गोंयकारांचेर जातलो, तेन्ना गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय ना असो प्रस्नूय तांणी उपरासला। मजगती मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां। अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स
सरकार कशाच पद्दतीन टॉलरेट करचें ना. हांवें पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, जो कोण ह्या फाटल्यान आसात पळय ताका जाता तितक्या बेगीन तांकां अरेस्ट करून तांकां जी शिक्षा दिवपाक जाता ती दितली. सरकार वील नॉट टॉलरेट अशा पद्दतीचे कसलेच इन्सिडंट हे टॉलरेट करचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.